आमची माती आमची मनशां आयच्या प्रसंगाक वीक्षकांनो तुमकां म्हजो कालतो प्रणाम. संवसारांत कोणूच आपणे जियेल्लें जिवीत मोलावच्या तितलो ग्रेस्त न्हय खंय. एक पावटी पाशार जाल्लें जिवीत तें पाशार जावन गेलें. तें परत तुवें जियोंक सादच ना. त्या देखून जियेताय तर जिये, ह्या घडये जिये, कुशेन जिये, मजेन जिये, तृप्तेन जिये. कित्याक एक पावटी हें पयण संपलें तर वा ह्या पयणार मुखार गेलोय तर गोवन फाटीं येवंक सादच ना. असले एका चिंतपाच्या थळार आज आमच्या मातयेंतले जायते मनीस आपल्या जिविताची तृप्ती सोदून आपल्या कामांत यशस्वी जोडून आपणे ह्या संवसाराक ह्या आपणे जियेल्ल्या समाजाक कांयपणी दिवचें म्हणल्या ह्या एका आशेन अभिलाशेन वावुरतात आनी हें आमी पळयत आसां. त्या मदें आज आमचे सवय आसा 70 वर्सांचो एक अपुर्बायचो शिक्षक, सुडसुडीत आनी समाजसेवक. भोवमोगाच्यानो ताणें आपल्या मायगांव शिरवां वयतरी आपल्या जिविताचो अर्वस्वांटो एक शिक्षक जावन आनी ह्या समाजाच्या भोव प्रभावीत आनी गरजेच्या गजालींनी मेतेर जावन सारल्यांत. ऑक्टोबर 4 तारखेर 1938 इसवेंत ताचो जल्म शिरवांत जाल्लो. सेंट मेरीज हायस्कूल शिरवां, त्या उपरांत सान लुईस कॉलेज मंगळूर आनी ह्या उपरांत BA आनी MA सनद पुना युनिव्हर्सिटी महाराष्ट्रांत आपणायल्या मातनय तवळ रँकीत ताणें जोडलां. आनी तितलेंच न्हय आसता मैसूर युनिव्हर्सिटींत B.Ed सनद ताणें आपणायल्या. शिरवां सेंट मेरीज PU कॉलेजींत 12 वर्सां लेक्चरर जावन 16 वर्सां प्रिंसिपल जावन ताणें वावर दिला. उपरांत दंडतीर्था संस्थांत प्रिंसिपल जावन आनी त्या उपरांत एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर जावन ताणें सेवा दिल्या. कॅथोलीक सभा, टिचर्स असोसिएशन उडपी, कॅथोलीक बोर्ड ऑफ एज्युकेशन अशें जायत्या संस्थांनी आपलो अमूल्य वावर ताणें दिला. प्रत्येक जावन काजारी जोड्यांच्या तरबेती आनी तयारेच्या शिबिरांनी संपन्नमूळ व्यक्ती जावन मार्गदर्शन ताणें दिलां. मॅरेज कावन्सिलिंगांत जायती तरबेती ताणें आपणायल्या आनी ती तरबेती हेरांक उपकाराची जाल्या म्हणून हांव भोव अभिमानान सांगतां. एका विशिश्ट बेतावान आनी देवाच्या मांडावळेन कोण्णा ह्या सगळ्या कुटुंबांत एक शिक्षकी वृत्तेचो प्रभाव आसा. ताची पतीन ऑक्टेविया रॉड्रिगस, रिटायर्ड फावंडर प्रिंसिपल ऑफ सेंट जॉन्स PU कॉलेज पांगळा हांगासर ती शिक्षकी जावन आसली. देवान दिल्लीं दोगां देण्यावंत भुरगीं आसात. पयल्यान पयलीं डॉक्टर रश्मी रॉड्रिगस, ताणें MD PhD सनद जोडल्या आनी एसोसिएट प्रोफेसर सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज बँगलोर हांगासर ती वावुरता. आनी दुसरें डॉक्टर अनिशा रॉड्रिगस MDS जावन प्रस्तुत AJ डेंटल कॉलेज हांगासर रिडर जावन ती वावुरता. ह्या एका शिक्षकाच्या कुटुंबांत भोव अपुर्बायेच्यो गजाली हांगासर म्हाका पळोवंक आनी समजोवंक मेळटात. त्याच वेळार मानेस्त आयसो आमंत्रीत आल्बन रॉड्रिगस वायट संवयांक प्रत्येक जावन विरोध जावच्या जागृती विशयेंत कुटुंबांत मायामोग रस्त्या मिसावांत जायतो वावर तो करीत आसा आनी त्याच वांट्याची जाणवाय आनी जानकारी वांटच्या दिशेन आयचो हो प्रसंग आमी मांडून हाडला. तितलेंच न्हय आसतना कोंकणीच्या जायत्या पत्रांनी आपली लेखनां आनी प्रबंध आनी बरपां ताणें मांडल्यात. भोवमोगाच्या वीक्षकांनो, आयच्या प्रसंगाक वर्त्या मानान आनी अभिमानान सादर करूंक आशेता मानेस्त आल्बन रॉड्रिगस हांकां. बरें, जशें तांकां मोगान जायते मेस्त्री म्हणून आपयतात तसो मान हांवें दिवंक आनी त्याच नांवान तांकां आपोवंक आशेता. आल्बन मेस्त्री, तुमी एक शिक्षक जावन तुमच्या जिविताची 60 वर्सां एक शिक्षक जावन तुमी सरल्यान तुमकां तुमच्या वृत्तेन तृप्ती आसा गी? म्हज्या शिक्षक वृत्तेंत संपूर्ण तरान म्हाका तृप्ती आसा म्हूण सांगूंक आज व्हरतो संतोश भोगता. न्हय, प्रधान खंयच्या कारणाक लागून? म्हळ्यार ल्हान थावनूच हांव म्हजें इंटरमिडिएट शिकप जावन घरा आशिल्ल्या वेळार म्हजें घर इगर्जेच्या लागीं आनी पाद्राबांनी थंयसर थोड्या भुरग्यांक इल्लें ट्युशन दिशी गी म्हूण सांगलें.
आनी तें दिता आसतना पाद्राबांनी आयकलें आनी पाद्राब म्हणालो तुज्या कडेन शिक्षक जावचें कितेंय एक विशेश देणें आसा देखून तुवें शिक्षक जायचेच म्हूण सांगून ताणें त्या दीस सांगिल्लें आनी तेंच बी रुता जालें तें किरलालें झड जालें रूख जालो नाही बरें तुमच्या दृश्टीन एक शिक्षक जावन एक टीचर जायचे तर मुळावे क्रायटेरियाने कसले गुण आसा जे एका व्यक्ती थंय पयल्या सुवातेर हांव सांगता 3 सवालां हांव दवरतां पयलें खंयचें गे म्हळ्यार पयलें हांव इंग्लिशान सांगता ओके मागीर तें कोंकणीन सांगता हांव फर्स्ट डू आय लव द सब्जेक्ट आय टीच दुसरें डू आय लव द इन्स्टिट्यूशन आय सर्व इन आनी तिसरें डू आय लव द चिल्ड्रन आय टीच एज माय ओन चिल्ड्रन जर तर ह्या 3 सवालांक येस म्हणली जापायली ताच्या कडेन एक शिक्षक जावचे बरे गुण आसात आनी तो एक समर्पीत शिक्षक खंडिती जाता नाही बरें आज शिक्षक मौल्याधारीत शिक्षणा भायर भायर ट्युशनां कोचिंग क्लासेस म्हणून दुडवाच्या फाटल्यान लबदल्ल्यो दुरादृश्टाची गजाल देखता आसतना ह्या वृत्तेचेर आसची भक्त उणी जाल्या शिक्षकी आज वेवहारीक जाल्यात हें तुमकां कशें भोगता हें निजाकी एक बेजारायेची गजाल अशें जावंक नजो आसलें हाका आमी म्हणटा शिक्षण वाणिज्यीकरण कमर्शियलायज तांणी करून गेलां आनी थोड्या घड्यां आयकल्ल्या प्रमाणे क्लासींत शिक्षकांनी काडची मिनत उणी आनी भुरग्यांनी तांकां इल्लें चड ज्ञान दिवचें म्हूण विचारल्या वेळार कम फॉर ट्युशन्स अशें म्हूण सांगिल्लें आसा आनी ताच्या उपरांत सांजेर तांकां सांगाताकाण घेवन ट्युशन दिवन अशे पयशे करून ह्या रितीन आनी तांणी कॉलेजींत तांचें रेग्युलर सर्वीस आसचें खाली तांकां एक स्टेटस मेळच्या खातीर मात्र प्रोफेसर या टीचर हें मेळच्या तें डेजिग्नेशन आसच्या खातीर मात्र आनी त्या डेजिग्नेशनांत तावन मायलेज काण घेतात ट्युशन क्रावड मस्त जाण येतात आनी ट्युशन नाही तुमकां ल्हानपणार जिवितांत कसलें सोपान आसलें वॉट वॉज युअर ड्रीम सत्य सांगचें जाल्यार हांव एक पाद्राब जावचें एक सोपान आसलें कित्याक म्हूण सांगल्यार कित्याक म्हूण सांगल्यार हांव ल्हान भुरगो आसतना आमकां एक एसिस्टंट पाद्राब आसलो सहायक फॉर द सिल्वा म्हूण सांगून ताणें सकाळीं 5 वरार विसल करचें म्हणजे घरी घरचें लग्गी वय आनी तें विसल जातेच हांवें म्हज्या भावान आनी शेजारच्या दोगांनी उठचें आनी 5:30 वरार इगर्जेक वचचें आनी थोडो लोक कितें मिसाक येतलो अशें सद्दां मिसाची मुस्ताकी मांडची आनी मिस्रजार करचें हें सकड आसलें अशें म्हणटा आसतना एक पाद्राब जावची एक उर्बा ती मतींत आयली आनी अशें एक पाद्राब जाल्यार बरें म्हणलें एक सोपान म्हज्या मतींत आसलें पूण तें कार्यगत जालें ना नाही पूण आज तुमची उलोवची शैली पळयत आसतना म्हाका एका पाद्राबाड उलयल्यार बरें दिसता बरें तुमी तुमच्या शिकपाच्या अवधेर विद्यार्थी जिवनांत कांय थोडीं वर्सां PUC शिकाप मंगळूरान सरलें तुमचें वृत्ती जीवन उडपीन सरलें आनी आज ह्यो दोनी एक जिल्ले 2 वेगवेगळ्यो DSCG जाल्यात ह्या दोनांकी तुमकां DSCGच्या दिश्टीन पळयत आसतना कसलो फरक दिसता आतां सांगचें जाल्यार उडपी DSCG आनीक बाळपणार आसा मंगळूर DSCG आब ओडले मागीर कशी तितल्या त्या हंताक पावल्या अशें आसतना ह्या बाळ DSCGक मस्त पाठिंबो जायचे दुडवाचो आनी तशेंच रिसोर्स पर्सन्स म्हणटा आमी म्हळ्यार विविध क्षेत्रांनी जाणवाय आसले तांचो सगळ्यांचो सांगात तांकां मेळोवन एक DSCG बऱ्या रितीन मांडून हाडचें आसलें एक येवजण जायचें आनी आतांचो बिस्पू तो निजाकी सांगचें जाल्यार आमच्या शिरवांत आमचो सहायक विगार जावन आसलो तशें जावन ताचो आनी म्हजो बांद बारीक लागशिल्लो वय आनी आमी केदाळे उलयता आनी अशें ताणें एक
18 आयोग केल्यात देशींत विविध कुटुंबाजिवीत असो आनी अशें सकट वय आनी आजच्या मरिफात सगळी DSAs मुळांतावन बांदून हाडचें एक येवजण ताचें जावन आसा. मंगळुरांत येदोळस हें वाडोवन आयलां आनी अशें जाल्ल्यान मंगळुरांत स्ट्रक्चरल चेंजीस म्हणटा आमी हे हाडूंक गेल्ले कश्ट आसता पूण हांगा उडपी DSAs हें करूंक सलीस आसा न्हय बरें. आमच्या समाजान आयच्या ह्या आधुनिकतेंत ह्या आधुनीक संवसारांत प्रभावीत जावन पॉवरफुली वाडाचे तर तुमच्या दृश्टीन कसली मेटां काडीचे आमच्या समाजांत हांवें सांगचें जाल्यार आमच्या समाजाच्या युवा जाणांनी ते भायर वचून ते एक क्रेज म्हणटा आमी मायग्रेशनाचें तें तांणी सोडिचें. थोड्या तेंपा पयलें हांवें पळयत आसतना PUC जालें म्हणटच हर एकलोसो एक पासपोर्ट रेडी आसतलो वय आनी तो पासपोर्ट तांकां भायर वचूंक एक अवकाश आनी भायर वचून कसलें काम जाल्यार ते करूंक तयार आनी एक गल्फ म्हणलें एक थंयची एक क्वॉलिफिकेशन आसलें. अशें आसतना हांगासर आमच्या मायगांवांत तांची तालंतां वापरची हांगासरच गम पेळचो हांगासरच कितें उद्योग करचे हें ताच्या मतीन नातलेंच. अशें जाल्ल्यान आमची समाज आज आमच्या युवा जाणांतावन वयर येवना भोव थोडेच आयल्यात वय भोव थोडेच. अशें आसतना म्हाका दिसता ह्या दिशेंत आमच्या ही युवा सक्त म्हणटा आमी ती आमच्या गांवांतच हांगा उपेग जावचे बरी आमी मुखेल्यांनी पळयल्यार भोव बरें म्हाका भोगता. आनी ही एक भोव अपुर्बायची आनी सूक्ष्म गजाल हाका पूरक जावन जायत्यांनी सांगला आनी आज हांव सांगूंक येता इतली गिरांत भायर वेची आसा गी हांवें पळयल्लें आसा. शिकाप जोड उरले उंचल्या पावंड्यार आसचे म्हणजे उंचल्या पावंड्यार तांकां हुद्दे मेळ्ळ्यार फकत गल्फांत काम मेळटा म्हणून आपल्या वृत्तेच्या त्या निश्ठेक कॉम्प्रोमायज करून साद्या कामाक देंवल्ले आसात. आनी हाका हांव चिंता 3 इडियट्स पिंतुरांतले आमीर खानाचो डायलॉग भोव सूक्त रितीन जरी तर तूं धाकटेरगी शिकलाय आनी थंयसर वचून इंजिनियराचें काम करताय तर तूं धाकटेरगी शिकलोय कित्याक. जरी तर तूं इंजिनियर शिकताय आनी खंयसर वचून उद्यम करताय तर तुवें इंजिनियरींग केलें कित्याक. हे सवाल आज आमच्या तरण्या पिळगेन विचारचें भोव गरज आसा. जरी तर तूं शिकलाय आनी त्या शिकपाच्या शेतान तूं मुखार वचून उंचाय पळोवंक आशेताय तर तुज्या वृत्तीनिश्ठा म्हणल्यार त्या शब्दांतय तुवें चड गुमान दिल्यार आमची समाज निजायकी प्रभावीत जावन वाडटली म्हणल्यार 2 उतरां खंडीत ना. आज तुमच्या दिश्टेन विद्यार्थींक शिक्षकांतय अभिमान आदी आसा तितलो आसा वा ना. एकाच उतरान सांगचें जाल्यार आज विद्यार्थीन थंय तो शिक्षकांतय आसलो अभिमान ना उणो म्हूण सांगना नांच म्हणटा आनी हाका कारण आमी शिक्षकच एका तेंपार एक शिक्षक म्हूण सांगल्यार ताचें स्थान मान तो दवरून काण घेतलो आनी विद्यार्थीन तावन एक रिस्पेक्टेबल डिस्टन्स अंतर तो सांबाळतालो वय. खंयच्याय फंक्शनाक गेल्यार काजारा सोबणा गेल्यार एक पियोण्याचो ग्लास म्हणलो तो आपणिनातलो. ती एक शिस्त थंयसर आसली बर्म आसलो. आनी आतां कितें जालां हांगे म्हूण सांगल्यार विद्यार्थी आनी शिक्षक म्हणलो भेदभाव विसरून सोडटात आनी एकदम बरसतात आनी बरसोवन पाड म्हणचे न्ही पूण ताणें ताचें तो भरम म्हणटा तो सांबाळून व्हरचें. आनी तशें आसतना मात्र शिक्षकांक विद्यार्थी तावन तो गौरव तो मान मेळोवंक साध्य आसा वय. आनी एक मुख्य कितें जालां हांगे म्हूण सांगल्यार दिस कमर्शलायजेशन पयशां खातीर ट्युशन इत्यादी दिवन आसतना भुरग्यांच्या मतींत वेता वो पयशेच करता आमचे थंय नीज हाका मोग ना. हांवें पयलीं सांगली तीन सवालां डू आय लव द चिल्ड्रन एज माय ओन चिल्ड्रन हें भुरग्यांक आज पळोवंक मेळना. आनी जर तर एका भुरग्याक मेस्त्री म्हजो नीज मोग करता म्हूण ताका भोगलां तो मेस्त्री ताका कितलीय शिक्षा दिवं दी तो मतीन दवरना तो मतीन दवरना. हाका हांवूच एक दाखलो दिवचो जाल्यार हांवें
सेंट मेरीसांत आसतना एका PUC भुरग्याक ताणें चूक केल्ल्या वेळार बेतान मारलें. आतांच्या काळार हें चिंतूंक साध्य ना, मारलें आनी ताच्या बापायक आपोवन धाडलें पांगळातावन आनी मारलेलें चड जाल्लें मात्र. आनी हांवें चिंतलें वो भुरगो राग दवरता कोणा म्हणून. पूण म्हाकाच पत्तेवंक जालें ना. भुरगो इन्विटेशन काजाराचें हाडून आयलो. सर म्हज्या काजाराक तुवें भलायकी मागाची. त्या दाळा हांव कितें आयकता म्हणलेंच म्हाका पत्तेवंक कशें जालें. आनी हांव समजलो कितें म्हळ्यार जर तर एका विद्यार्थीक मेस्त्री मोग करता आनी ताका तिदूंक तो मार आनी कितें दिता तें आपणाच्या बऱ्याक करता. आनी हाका दाखलो पळयलो हांवें वच म्हज्याच जिणेंत. भोव अपुर्बाय, भोव बरें. भोव मोगाच्या विक्षकानो, एक शिक्षक जावन आपल्या जिविताची अमूल्य घडितां आनी गजाली आमच्या मुखार उसारत आसतना आज हें रेकॉर्डिंग चलच्या वेळारच आमकां खबर आयिल्ली सगळो देश आज एका रितीच्या कंतीन आसा. आमचो माजी राष्ट्रपती, एक श्रेश्ठ शिक्षक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, तो आज संवसार सांडून गेला. आनी ताची जायतीं उतरां फेसबुकाचेर, वॉट्सॅपाचेर, पत्रांचेर, प्रिंट मिडिया आनी सगळ्या मिडियांत आमकां वाचूंक मेळटात. पूण त्या मदें आयिल्लें एक सोबीत चिंतप आसा. ऑल ऑफ अस डू नॉट हॅव इक्वल टॅलंट, बट all of us have an equal opportunity to develop our talents. हर एकल्यांक समेस्तांक आमी हेरां थंय देखता ती देणी आसची नात, पूण हर एकल्यांचे देणे गळसून उंचायेक पावोवंक जाय असचे अवकाश जरूर ह्या संवसारांत आसात. त्याच वेळार तुमचो अनुभव, तुमची सूचना म्हाका जरूर जावन धाडूंक दियात, विसर नाकात. ही विनंती हर प्रसंगांनी आमी तुमच्या मुखार दवरता. lesliego6@gmail.com तुमचो अनुभव, तुमची सूचना आमकां तुमी धाडून दितल्यात असो बरवसो दवरता. अ टिचर्स पर्पज इज नॉट टू क्रिएट स्टुडंट इन हिज ओन इमेज, बट टू डेव्हलप हू कॅन क्रिएट देअर ओन इमेज. एका शिक्षकाचो उद्देश विद्यार्थीक आपणा बरी तयार करचे न्हय, बगार एका विद्यार्थीन ताच्या जिवितांत कशें रुपीत जायचे तशें तयार करचें खंय. हांव चिंता असलेंच धोरण, असलेंच चिंताप रुता केल्लेल्यान आज आल्बन मेस्त्री समाजांत एक गौरवपूर्ण जाग्याचेर आनी हंताचेर आसा आनी ती जाणवाय आमचे सवय जरूर वांटते आसा. मेस्त्री, काजारी जोड्यांक तरबेती, कावन्सिलींग आनी इतर संगतींनी तुमी वावर केला. ह्या क्षेत्राक तुमी येवंक कारण कितें? हांव एक शिक्षक आनी इल्लें बरें उलयता म्हूण सांगून त्या वेळार आसलो फादर मार्क वेगस म्हूण सांगून आतां देवादीन जाला एक्सिडेंटांत. तो कुटुंबाजिणे सेवा केंद्राचो डिरेक्टर जावन आशिल्लो आनी तो कुडयाळटावन शिरवा म्हज्या घरा आयलो आनी म्हणालो तुजी म्हाका गरज आसा. आमी असली आमची योजना आसात आनी तुवें एक संपन्नमूळ व्यक्ती जावन आमच्या केंद्राक येजे, भरती जायचे आनी हाच्या मारिफात आमी समाज सेवा कर मुंदरसून वचचें म्हणालो. आनी ताणें तितले पयस जावन म्हज्या घरा येवन म्हाका विचारता आसतना म्हाका जायना म्हूण सांगूंक जालें ना. आनी खंय ना तुला एक स्पिरीट बरयल्या बरी जालो. आनी ताच्या उपरांत आतां 40 वर्सां जावन आयलीं आनी ह्या 40 वर्सांनी कितल्या कडेन आपयलां, कितल्या कडेन म्हाका विचारलां, थंय हांव गेलां आनी म्हाका तांकता तितली सेवा हांवें थंयसर दिल्या. इतली एक वर्ती धादोसकाय म्हाका आज. भोव अपुर्बाय, भोव अपुर्बाय. आज काजारी जोड्या मदें विच्छेदन चडलां वयतर हाका प्रमुख कारणां कसलीं? हांगा हांवें इल्लें आदल्या काळाचें परिस्थिती मुखार दवरचें पडटा. बरें. आदल्या काळार आमची मूळ संस्कृती हिंदू आनी थंयसर गोवा बैले मदेगात आसलो तो संबंध पती देवो भवा म्हूण आसलें आनी गोवूच देव ताची चाकरी करची, ताणें सांगलें आयकुचें. आनी एका त्या वेळार तो कांय इल्लें वांकड्या वाटेन गेलो जाल्यारय तें सक्कड सोंसून व्हरचें आसलें. हें हिंदू संस्कृती आनी हीच संस्कृती आमकां आयली, आमी अनुकरण केली. अशें आसतना आमी आमच्या गोवाक आतां बायल मनशां हांव ल्हान आसतना म्हणटलीं गोवाक
तुम्ही आम्ही म्हणटली हं. आतां जाल्यार हांव तूं म्हणटात वय तितली भक्त आसली. हं. गोव जेवल्याशिवाय बायल जेविनातली. आतां सांगात आमी जेवता वय अशें पुरो आशिल्लें. आनी अशें आसतना कितले कश्ट गोवातावन मेळ्ळे जाल्यार हं. ती सोंसून व्हरतली. नाही गे आं हं. आनी हाका आनी एक कारणी आसा. हं. आतां एकाद वेळा कश्ट सोंसूंक तांकां नासतना हं. हांव खंय वचूं म्हूण सांगल्यार हं. वेचें खंय. हं. शिकाप नातिल्लें, हं. आपल्या पांयार रावूंक सकत नातिल्ली हं. आनी पाटीक कुळारा गेल्यार हं. कुळाराचो पाठिंबो नातलो. कित्याक तांची जिणी कश्टांची जावन आसली. सारकें भायर गेल्ल्या दुवेक परतें घरा दवरचें म्हूण सांगल्यार ताका पोसचें कोणें. वय हे समस्या आसतना हं. कितले कश्ट जावं दी कितेंय जावं दी हं. ती बायल काजर क्रिस्तांव काजर शाश्वत म्हणलें हं. आपल्या जिणयेंत जिवोवन दाखयतली. हं. 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 अशें आसतना हें विच्छेदन म्हूण सांगिल्लें, हं. वेगळाचार म्हूण सांगिल्लो हं. आयकूंक मेळचो नातलो. नातुल्लो वय आनी ते एक कळंक म्हणून घेताली समाज. समाज एक कळंक म्हणून घेतली. हं. आनी येणें तेणें खंय आसल्यार हं. काले म्हणचें आसलें म्हळ्यार तें कित्या घरा आसा ताका गोवान सोडलां सोड न्हू विच्छेदन जालां म्हणलो शब्द नातुल्लो. हं. 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 म्हळ्यार आमच्या इगर्जे मुखांत जावं दी कुर्ती मुखांत जावं दी तो डिवोर्स तो विच्छेदन म्हणलें नातलें ताका गोवान सोडलां. हं. हं. तें हांगा आसा. आसा नाही गे वय ह्या तराचें चिंताप पयलें आसलें. हं. 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 आं? आतांची परिस्थिती आतांची परिस्थिती दुसरीच जाल्या. हं. आतांच्या चेडवांक शिकाप आसा, हं. चडावत जाणांक काम आसा हं. आनी अशें आसतना समाज संपोवन अशें येतात. हं. हं. आनी बिलकूल हांव ताका इल्लें काल जावन चलतां सोंसून व्हरता ताणें कांय चड उणें केल्यार म्हणलें आज आमच्या तरणाट्या राग येता कोणाक सांगतना वय. तरणाट्या चलयांक वय. पूण हें तांचें थंय ना. ना नाही गे वय हें ना. अशें आसतना हं. सोडधोड करची, हं. इल्लें सोंसून व्हरचें हं. हें आतांची करूंक तयार नात. नाही गे आनी हाका हं. आवय बापायचोय पाठिंबो आसा. हं. हं. तुका जाता जाल्यार मात्र राव, हं. ना जाल्यार बिस्पाच्या कुर्तींत अर्जी घालया काजर नल्लू करूंक. नाही गे वय हें म्हज्या कानांनी हांवें आयकल्लें. म्हळ्यार एकाच वेळा चड उणें जाल्यार सोंसून राव पुता काजरी बेस सोडचो न्ही सांबाळून राव म्हूण पयलेंची म्हणटलीं. वय पूण आतांची आवय बापूय पासून चेडवा भुरग्यांक पाठिंबो दितात आनी अशें आसतना तांकां धैर्य मेळटा. नाही गे आनी इल्लें चड उणें जाल्यार सोंसून व्हरूंक तयार नात, भायर येतात. आज शिकाप सडलां मौल्यांत दवल्यांत हाका लागून कुटुंबांनी येर येता म्हणलें एक वखणें आसा. हें कशें आडव येता? हांगासर आमच्या इस्कॉलांनी मौल्य शिक्षणां मोलां म्हळ्यार मॉरल एज्युकेशन म्हणटा हांव हाका दिवचो ओत्तू उणो जाला. हांवें एक संस्थेचो मुखेली जावन पळयल्लें. आमी पुरो बूक हाडून दिता, ताका जाय जाल्यार पुरो टायम टेबलाचेर पुरो वेवस्था करता. पूण ती सब्जेक्ट परिक्षेक ना म्हणल्या उद्देशान शिक्षक तितले सिरियसली तें काणी घेनात. आनी अशें जावन तांकां ती मुळावी मोलां कुटुंबाची सांगाता जिवोवची सामाजीक मोलां ह्या विशयांत तांकां फावो ती समजणी आज मेळना. नाही गे अशें जाल्ल्यान आनी मुखेलीं कुटुंबां आतांच्या कुटुंबां बरी रावतीत म्हूण सांगूंक बिलकूल साध्यच ना साध्यच नाही गे ना. बरें चल्या प्रास चलयांचे रगळे तांच्या कुटुंबादाराचें मेतेरपण अशें ह्या कारणाक लागून चड विच्छेदनां वाडल्यांत म्हणलें आयकूंक मेळटा. प्रत्येक जावन मॅरेज कावन्सिलरा तावन आयिल्ली अभिप्राय तुमी कितें म्हणटात? वय आतां हांवें येदोळूच सांगिल्ल्या प्रमाणें आतांची चेडवां तांच्या पांयांत रावून सकयल्ल्या वरवीं ती चड आनी चड आपल्या न्हवऱ्यान तावन सवलत्यो आशेतात आनी आपल्या न्हवऱ्यान आपणाकच चड गमान दिवचे, आपणा सांगाताच आसचे आनी इल्लो भायर आनी गेलो जाल्यार आपणाक एकल्याक सोड न्हू तें ती सोंसूंक तयार नात. नाही गे वय आनी खंय वेतनान जाल्यार सांगाता आपूण व्हरचें म्हणलें एक चिंता तांचे थंय आसा. म्हळ्यार समाज संपोवन समाज संपोवन जायचे नाही गे अशें
हें तांच्या मतींत आसा. मोगाच्या न्हू एक दुरादृश्टाची गजाल आयच्या दिसा आमी आयकूंक मेळची. आमच्याच पवित्र पुस्तकांत आसा एक दादलो कुटुंबाची तकली आनी तो गुंता त्या कुशीन ताच्या स्त्रियेन ताच्या कुटुंबाच्या सांद्यान गुवा जाय म्हणून. पूण आज त्या तकलेच्या पोंदा आनी एक तकली उब जाता गी आनी 2 तकल्यो आसून एक कुटुंब मुखार व्हरूंक साध्य आसा गी हें सवाल आमी करची गरज आसा. कितें जावं आजकाल चल्यांचे शिकाप उणें, कांय थोडे वायट संवयांचे गुलाम जाल्ले सले पियोण्याक बिडी सिगरेट असल्याक लागून कुटुंबांनी एका रितीचे वत्तड पडून तुटुल्लीं आसात आनी चल्या विशयांत शिकाप उणें म्हणले अभिप्राय जराल जावन आसा. तुमी कितें म्हणटात? हांगासर चले केदाळाय आमच्या चलयांच्या वरणी शिकपांत पाटी. हाका कारण कितें म्हूण सांगल्यार घरांत भिरांत ना. दादले मनीस बापूय कुटुंबाचें पोशण जोडच्या खातीर साता दर्यां भायर वचून वळटात. हांगा गांवांत आसची आवय मात्र अशें आसतना आवयन सांगिल्लें चेरके भुरगे आयकनात आनी आवयांच्या त्या कंट्रोलाकी ते भुरगे मेळोवंक आयकनात. आनी थोड्या आवयांनी म्हज्या कडेन सांगलें आयकलां म्हजे हरणी आतां व्हड जाला, कांय इल्लें उलयल्यार मारूंकूच येता. ही उतरां म्हज्या कडेन सांगिल्लीं मारूंकूच येता अशें म्हणटा आसतना कांय इल्लें चड हांव स्ट्रिक्ट जालें जाल्यार खंय धांवन वचत जाल्यार असली भिरांत आसा. असली भिरांत आज आमच्या आवयांच्या काळजांनी रिगल्या आसा न्हय आसा. अशें आसतना चेरक्या भुरग्यांक कंट्रोल करूंक इल्लें कश्ट. पूण चेडवां भुरगीं तांचें शिकाप आपुरबायेन करतात, सांगिल्लें आयकतात आनी अशें ती शिकपांत मुखारच. आतां खर एक परिक्षेचे रिजल्ट आमी पळया, पर्संटेज पळोवंक गेल्यार चलयांची चड, चेडवां भुरग्यांची चड, चेरक्या भुरग्यांची उणी न्हय अशें जालां. बरें. भोव एक निराशेची गजाल. जरी तर आमचे आवय बापूय भुरग्यांक ते दिवंक फावो ना तितलो दंभ या तितलें धैर्य तांचे लागीं ना. हांव चिंता भुरग्यां प्रास चड आवय बापायक तरबेतीची आज गरज आसा. तुर्तान निमाणे सवाल तुमच्या लागीं विचारचे सर, अंतरजातीची लग्नां चडल्यान ही वाडावळ आमच्या समाजाक खंय व्हरून पावयत? अंतरजातीची काजारां चडोवंक हांव सांगता शिकपा वरवीं चलयांक मेळिल्ली ती चड सळगी आवय बापाय तावन मेळिल्ली आनी हाच्या तावन ती बरसतात आनी बरसत आसतना इश्टागात सुरू जाता, ती मोगान बदलता, जात खंयची धर्म खंयचे म्हूण पळयनात आनी काजारां जातात. आनी अंतरजातीची काजारां चडावत म्हाका गुत आसल्या प्रमाणे आवय बापायच्या कुशे विरोध समाजाच्या इच्छे विरोध ती काजार जातात. आनी ही काजारां हांवें एक पळयल्ल्या प्रमाणे म्हज्या अनुभवांत चड तेंप बाळवनात. दुरादृश्ट वय सुरवेर तांचें तें फस्ट फ्लश ऑफ रोमांस म्हणटा आमी तें आस्तावारेक सकट बरें जाता. मागीर इल्लेंच तेंपा लोन उणें जावन येतना एकामेका थंय आसचे अवगुण वयर पडटात आनी कडेक इट स्टार्ट्स इन द किचन. म्हाका तें जेवण तें रांदचें नाका, म्हाका हें जायचें. अंतरजातीच्या काजारान तावन सूर जावचें त्या कुजनातावन वय आनी हेर सकट संगती मागीर येतात आनी अशें जावन तीं काजारां चड तेंप बाळवनात. आनी हेंच मुंदरसून वचत जाल्यार आमची समाज म्हाका दिसता येद्दोळ आसल्या तितली बळिश्ट जावन इतल्या हेरांनी दिल्लो तितलो गौरव आमच्या समाजींत आनी मुखार काजारी जोड्यां कडली ती मेळचो ना. भोव मोगाच्या वीक्षकांनो, ट्राय हार्ड टू गेट वॉट यू लव, अदरवायज यू विल बी फोर्स टू लव वॉट यू गेट. हें उतार काजारी जोड्यांक चड लक्ती जाता. तुवें आपणायिल्लो मोग तो सांबाळूंक तुजें प्रयत्न कर. तो मोग आपणावंक कितली तांक कितली श्रद्धा तूं घालताय, कितल्या रितीची मेहनत घालताय, पूण तो सांबाळूंक ती मेहनत नाशें तुटाफूट जाता. आज आमच्या समाजांत व्हड भिरांतेची गजाल जावन हें आमकां दिसचें जावन आसा. एक अंतरजातीचीं काजारां
आनी सडावत जशें मेस्त्रीन सांगलां म्हजोय अनुभव हांव तुमचे लागीं वांडटां कित्याक ह्या शेतांत लगभग 25 वर्सां जावन हांवें ह्या कार्यांनी भरसून म्हाका कळीत आसचे प्रमाणे सडावत चलयो आमच्यो चले परक्या जातीचे आनी हाका कारण आवय बापायनी तांच्या भुरग्यांक बायला गांवाक हेर कडेन शिकपाक धाडिल्लें आनी थंयसर शिकून सळगी जावन असल्या लग्नाक लागून तांची कुटुंबां तुटाफूट जावन पयस पावल्यान आनी ही बाळवोंची सादीच ना लेखाक तुमी धरा आज समाज भितरलींच एकाच जातीचें जोडें सांगता रावून जिवीत सारूंक कितलें कश्ट जाता आनी दोन जातीच्यांक तितलें सुलभ आसा गी खंय सर्गी आमी मौल्यांनी देंवते आसां आनी ह्या घडये आमी चड जागृती जोडची अदीक गरज आसा आनी आवय बापायनी आपलीं भुरगीं कितें करतात म्हणल्या विशयान समजोणी आनी जाणकारी जोडची अदीक गरज आसा आनी तोवळ मात्र आमचे समाज आमची कुटुंबां भलायके बरीच जावन समाजांत वाडटलीं अशें हांव लेखतां आयचो प्रसंग आमचे सोबे आसा प्रोफेसर आल्बन रॉड्रिगस मोगान आल्बन मेस्त्री ह्याच नांवान तांकां वळखतात तांचे विद्यार्थी आनी मोगाचे आनी आज तांचे सोबे आमचो प्रसंग हांव मुंदोरसितां मेस्त्री परगांवाक आनी विदेशाक गेल्ल्यान आयच्या जोड्या मदें नैतिकते विशीं नैतीक मौल्या विशीं सळगेचें चिंताप सडलां अशें आयकत हांव तुमी कितें म्हणटात परगांवाक दादलो आनी स्त्री सांगाता गेल्यार कांयच तातूंत पाड जावचे अवकाश नात पूण एक एकलो भायर वेता आसतना थंयसर आमी इंग्लिशान म्हणटा एनॉनिमिटी आपूण कितें करता तें हांगा आसल्यांक कळना अशें म्हूण सांगून जायते पाड संगती आपणावंक ती मुखार येतात दाखल्याक सांगचें जाल्यार काजारा बायलो संबंद सुलभेन जावंक पुरो स्त्री जावंक पुरो तो दादलो केवल आपूण पयस आसा हांवें कितें केल्लें तें घरच्यांक आनी एकल्याक कळना अशें म्हणून समजोवन सुलभेन काजाराच्या बायल्या त्या संबंदाक ती आत घालतात वय आनी हें चड तेंप गुटान दवरूंक खंयचें जायना तें भायर पडल्या वेळार तांचो काजाराचो भेस कितें म्हणटा आमी चूर चूर जावन येता चुरान चुरो जाता चुरान चुरो DSCGच्या काजारी जोड्यांची दोतोन आजून चलता तरबेती चलता भोव अपुर्बाचे मेळट तरी तांतलो विशय ओबिरायक आलासो आदल्या चिंतपासो आधुनीक तत्वां नाशें पुरातन तत्वां दिवचो अशें अभिप्राय आयकत हांव वैगी हाका हें हांव ओपना कित्याक म्हूण सांगल्यार थंयसर आमी शिकोवची रीत आनी काणयोवचे विशय आयच्या काळाकच संबंद जाल्ले जावन आसात आतां थंयसर सगळो सिलेबस म्हाका गुर्त आसा 2 दिसांचो बरें आनी थंयसर पयलें तें काणी येतात काजर एक सक्रामेंत आनी थंयसर आमी खंयच्या खंयच्या कारणा खातीर काजारां विच्छेदन जातात हें सकट केस स्टडी तांकां शिकोवंक दिता आमी आनी उपरांत तें सेशन पाद्राबूच काणी येता आनी आमी कशें आचेतावन बचाव जावयेत हें आमी कशें चुकोवयेत आनी आमचो काजारी बेस आमी कसो सुभद्र दवरयेत म्हणल्या विशयान थंयसर मेळटा न्हय गे तर सकाळीक जावन तुमचे सिलेबस चेंज जाल्यात वय जाल्यात न्हय गे बरें आज जायतीं जल्मदातारां वडिलां आवय बापाय जाल्यांत पूण जबाबदारेचीं आवय बापाय नात देण्यांनी शेगुणांनी भुरगीं जल्माल्लीं भुरगीं आसात पूण तांकां व्हड करचीं तांक आसचीं फावो तीं आवय बापाय जल्मोवंक नात अशें म्हणून आमी आयकता तुमचो अनुभव कितें हें नीज सत म्हूण दिसता म्हाका कित्याक म्हूण सांगल्यार आज काल शिकप चोडोवन आयलां आनी अशें आसतना दोगांय कामाक वेतात आनी सांजेर दॅट सोशल लायफ दोगांय बाय सरून फंक्शनाक आनी खंयच्या गेलीं घरा भुरग्यांक कामाच्या मनशां सांगाता सोडलें अशें आसतना एक बरो क्वॉलिटी टायम म्हणटा आमी भुरग्यां सांगाता आवय बापायंक करचूंक आज वेळच ना जाला आनी अशें आसतना ती मौल्यांचें शिकप तें बुकांतावन शिकचें न्ही तें तें आवय बापायक पळोवन भुरग्यांनी तें शिकचें तांचे तावन तें तांकां येजें पूण
हाका आज अवकाश ना जाला हम्म, हम्म. आनी आवय बापूय जाल्यारय भुरग्यांनी केल्लें सय म्हणटात. नंगी वय पोरूच हांगाच हांव कोडयाळांत हम्म, इगर्जेचें नांव सांगना हांव मिसा गेल्लो हम्म, आनी थंयसर पाद्राबान दोतोनीक भुरग्यांक धाडजे हम्म. म्हूण सांगता आसतना एक उतर सांगलें म्हाका बारी आयकोन बेजार जालें. हम्म, बापूय आनी भुरगो हम्म, सांगता आसले विगारान त्या भुरग्याक दोतोनीक वच म्हूण सांगून हम्म, इल्लें ओत्ताय कशी केली हम्म. आनी बापूय म्हणलो खंय पाद्राबा कडेन फादर डोंट फोर्स हिम. फादर डोंट फोर्स हिम म्हूण सांगून त्या बापायन त्या भुरग्या मुखार त्या पाद्राबा कडेन सांगलें. अशें आसतना हम्म, तो भुरगो कितली दोतोन शिकात हम्म, आनी कितें ताच्या बापायतावन आदर्श जोडीत हम्म. एक व्हडलें सवाल म्हज्या आमच्या मतीन. समाजाक नंगी वय व्हडलें सवाल आमच्या समाजाक. मोगाच्या न्हू असलें 100 द्रश्टांतां 100 सवालां मेस्त्री सांगता हांव हिंग घालतां. आज आमचे समाज खंयसर पावते आसा. हर एकांत आमी कॉम्प्रोमायज म्हणलो शब्द वापरूंक सुरू केला. हर एकांत मुखले सवाली ताकाच पूरक जावन माव आसा. आज आमच्या भुरग्यांक आमी शिस्त शिकयना. शिस्त शिकोवचे प्रयत्न कोणें केलें तर ताचेर आमी उपराडटा. असली परिस्थिती आमकां खंय व्हरून पावयता. हांव हे सवाल मेस्त्री तुमच्या लागींच विचारतां. तुमी कितें म्हणटात. जरी तर आज शिस्त शिकोवची जबाबदारी आवय बापायची ती सुकारीमान हेरे कोणेंय तांकां भुरग्यांक तिदविल्यार तांचेर उपराडची आवय बापाय आसात तांकां तुमी कितें सांगूंक अपेक्षितात. वय आवय बापाय तांचें काम तीं करूंक चुकतात हम्म, आनी हेरांनी तें करूंक नजो तांकां भुरग्यांक दुखोवंक नजो म्हणलें तें एक चिंता तांच्या मतींत आसा. हम्म, हम्म, एक ल्हान एक दाखलो सांगता हांव. एक क्लासींत भुरग्याक त्या दीस आमचे स्विपर येवंक नासलें. हम्म, भुरग्यां कडेन सारवणकाण घेवन इल्लें झाडां पुता म्हूण सांगलें हांवेंच रावन. हम्म, ती खबर आवयक मेळ्ळी. हम्म, आवय आयली रागान. हम्म, आमी इतले फीस भरता हम्म, भुरग्यां कडेन तूं क्लास जडयताय गे म्हूण सांगून. हम्म, ताका हांवें सांगलें ಅಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಹ್ಮ್, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲಿಸುವುದು ನಿಮಗೆ ಬೇಡ ಅನ್ನಿಸ್ತದೋ? ಹ್ಮ್, 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 ಇದು ನಮ್ಮಿಂದ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈ ಮಗುವಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತರಬೇತಿ ಕೊಡುವ ಅಂತೇಳಿ ನಾನೇ ನಿಂತು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದಾದರೆ, ಬೇಡ ಆಗೋದಾದರೆ ನನಗೆ ಏನೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ म्हणून सांगलें. एक चिल्लर ल्हानशी गजाल नाही वय तितल्याक आमची आतांची आवय बापूय तयार ना. नाही तीन जावन शिकेनात, येरांनी तांकां शिकोवचें नाका जालां. आनी असले विद्यार्थी वाडोवन करतीत तरी कितें? मोगाच्या विक्षेकान ह्याच वेळार हांव अभिमान पावतां. हांव शिकल्लें म्हज्या हायस्कूल आनी कॉलेज सान लुईस कॉलेज, आनी थंयसर आमकां क्लासींत नितळाय निर्मळाय विद्यार्थींक आसलें. आनी जपानांत आजून विद्यार्थीनी तांचे तांचे टॉयलेट, तांचे इस्कॉल, तांचे सगळें वातावरण नितळ निर्मळ दवरूंक विद्यार्थीनी. आनी आज म्हजो चर्को थंयसर वता आनी ताकाय तें काम करूंक आनी मस्तो अभिमान हांव पावतां. ह्या संगतींत थंयसर शिकयल्लीं तींच मौल्यां तांणी घरा येवन रुतां करी जाय म्हणलो उद्देश तांचो, आनी हाका आमी निराशे करचे न्हय. कितेंय जावं, आदीं एका घरांत 8, 10, 12 भुरगीं आसतालीं. आज कश्टांनी एक चुकल्यार 2, आनी तेंय भुरगीं जल्मोवच्या आदीं आतांच्या तरण्या यंग मदर्सांक, तरण्या आवयांक तांचे फिगर पाड जाता म्हणून बारीक करता. हें आवयपणाक एक कळंक न्हय गी. तुमकां कितें भोगता? नीज जावन पेरंटहूड इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ मॅरीड लायफ म्हणटा आमी. काजारी जिवितांत माय बायपण एक चुकोवंक नजो जाल्लो वांटो म्हूण सांगून आमी काजाराच्या तरबेते वेळार आमी दमून सांगता. आनी एक भुरगें जर तर आसत जाल्यार त्या भुरग्या तावन येवचे ते समस्ये आमकां इस्कॉलांत क्लासींत कळटात. सक्कड गमन त्या भुरग्याकच जायचे, सक्कड वस्तू त्या भुरग्या थंयच जायचे, आनी त्या भुरग्याक हेरां भुरग्यां सांगता होंदोन जियोवंक साध्य जायना. म्हळ्यार घरांतच आतां तुवें सांगिल्ल्या प्रमाणे 4, 5, 6 जाणां भुरगीं आसतना एकामेका होंदोन कशें जियोवचें, सोशलायजेशन म्हणटा आमी, हें भरपूर मेळटलें ताका अवकाश आसलो. आनी चूक केल्ल्या वेळार ती ध्वनी मेळटली. आवय तावन चडाव जावन व्हडली मांय तावन अशें ती ध्वनी मेळटली. पूण आज हें ना जालां, हें ना जालां. आनी अशें आसतना
आमची भुरगीं ती एकच भुरगीं आसली ती स्वार्थान व्हड जातात नाही सगळ्यांच्या गमन तांकांच जायची सगळ्यांनी आतां खंयचे एक डान्स या खंयचो एक ड्रामा कितें केल्यार मेन रोल ताकाच जायचे हे हाका आमी म्हणटा वन चायल्ड सिंड्रोम म्हणून सिंड्रोम म्हळ्यार पिडा वन चायल्ड सिंड्रोम अशें जालां आनी आतां आनी एक लेटेस्ट आधुनीक चिंता खंयचें म्हणून सांगल्यार नावे मक्कळू नमग्याके मक्कळू हे आतांचे लेटेस्ट आनी एक चिंता आमीच भुरगीं आमकां कित्या भुरगीं म्हळ्यार काजर आमकां जायचे आनी तांतलें सूख सक्कड आमकां जायचें पूण ताचे तावन येवची ती जबाबदारी ती नाका भुरग्यांक व्हड करची ती आमकां नाका जाल्या ह्या दुरादृश्टाच्या गणिताक लागून आमचे समाज खंय सरवून पावयत तें आमी नेणो कितें जावं तुमच्या जिवितांत तुमकां समाधान आनी संतोश दिल्लें गणित आसा तर खंयचें म्हज्या जिवितांत सांगचें जाल्यार काजारी जोडें एक सबार तेंप वेगळाचारान आसून त्या दोगांय शिक्षकां आनी त्या चलयेचो बापूय येवन म्हज्या कडेन सांगूंक लागलो मेस्त्री तुवें मात्र हें सारकें करियेत म्हाका भोगता तुज्यान हें साध्य आसा अशें म्हणलें हांवें प्रयत्न करता म्हणलें दोगांयकी आपयलें आपोवन सांगाता बसयलें म्हज्याच ऑफिसांत कॉलेजीच्या आनी हांवें एक करचें आसा मध्यागात तांकां दोगांक सोडचें आनी इल्लें काम आसा म्हूण सांगून भायर येचें आनी जनेलांतल्यान तीर्ण पळोवचें तांची बॉडी लँग्वेज कशी आसा गे म्हणून आनी जर तर तांची बॉडी लँग्वेज बरी आसून एकामेका उलोवचें तशें आसतात वातावरण तें सारकें करूंक जाता म्हणून जाता आनी जर तर ती स्टिफ म्हणटा हांव एकामेकाचें तोंड पासून पळयनासतना आसतात तें सारकें करूंक साध्य ना म्हणलें कळटा आमकां आनी त्या जोड्याक हांवें सांगाता घालून तांच्या सांगाता 2-3 सेशन्स करचून तांकां सांगाता हाडून त्या बापायन येवन एक सांगिल्ल्या वेळार तुवें हें सारकें केलें हांवें सांगलें हांवें न्ही देवान म्हज्या मुखांतर तें करयलें मागीर ताच्या उपरांत त्या शिक्षकाक व्हडलो हुद्दो मेळ्ळो पळय ते दोनसर ताका तें एक कळंक आशिल्ल्यान तो मेळूंक नासलो ताच्या उपरांत ताका व्हडलो हुद्दो मेळ्ळो आनी ताकाय एक उपकारी मन म्हजें तें आशिल्लें म्हाका पळोवंक मेळटलें एक म्हाका दिसता चड समाधान दिल्ली भोव बरें तुमच्या जिवितांत तुमकां रोल मॉडेल कोण हांवें सांगचें जाल्यार पयलें एकलो मास्टर आशिल्लो टावरो मास्टर म्हणून आमच्या शिरवांत बारीच जाणारी मनीस आनी बारीच शिस्तेचो मनीस आनी कोणाकय दुखयनातलो आनी अपुरबायेन सक्कड काम ताणें करचें स्वामी सेंट पावलाच्या सभेंत आनी खंयच्यान पूण हुद्दो आशनातलो आनी अध्यक्षाचो हुद्दो न्ही सेक्रेटरीचो हुद्दो अशें तो काण घेतलो कडेक हांव प्रिंसिपल जाता आसतना तो वायस प्रिंसिपल जावनूच उरलो वय आनी तो हांव ताचो विद्यार्थी पूण सकाळीं ताणें ऑफिसा भितर येतेच म्हाका नमस्कार करचो आसलो तें म्हाका बारीच विशेश तो एक गूण हांवें ताचे थंय पळयल्लो आनी तो एक म्हजो रोल मॉडेल म्हूण सांगून हांवें ताका काणी गेल्लो भोव अपूर्बाय जरी तर तुमच्या जिवितांत परत देवान जियोवचो अवकाश दिल्यार तुमी जिवीत कशें सारूंक अपेक्षितात आनी आमच्या विक्षकांक तुमी कसलो संदेश दितात जर तर असलो अवकाश देवान म्हाका दिलो जाल्यार परत्यान हांव एक शिक्षक जावनूच येता आनी म्हाका मेळिल्ल्या भुरग्यांक आनीक अपुरबायेन शिकाप दिवन एक आदर्श व्यक्ती आमच्या समाजेक दिवचें प्रयत्न हांव करतां भोव अपूर्बाय आमच्या विक्षकांक तुमचो कसलोय संदेश आसा जाल्यार तुमी दिवं येता आज हांवें सांगचें जाल्यार हार्ड वर्क हाका देर इज नो सबस्टिट्यूट टू हार्ड वर्क आनी अशें जाल्ल्यान आमी सगळ्यांनी
मिनत काणगेचेच आनी जिवीत जियोवचें म्हूण सांगल्यार तें सुलभयेचें न्ही. खंडीत. आनी ह्या लागून आमी सर बरीं मौल्यां आमची कणकण घेवन आनी ती आमच्या भुरग्यांक आमी दिवन आमच्या समाजेंत आमच्या कुटुंबाचें नांव काडटा आसतना तकली उखलीची. ह्या भशेन आमी आमचें कुटुंबां जिवीत जियेचें आनी आमच्या समाजेंत एक आदर्श बरें कुटुंब जायचें म्हूण सांगून हांव अपेक्षितां. भोव बरें. भोव मोगाच्या वीक्षकांनो, मॅच्युरिटी इज नॉट वेन वी स्टार्ट स्पीकिंग बिग थिंग्स, इट इज वेन वी स्टार्ट अंडरस्टँडिंग स्मॉल थिंग्स. आमच्या जिवितांत आमकां मॅच्युरिटी येवची, या आमकां येवची समजून या जाणवाय आमी व्हड व्हड उलयल्ल्यान न्हय, बगार ल्हान संगती समजाल्ल्यांत. आज असल्यो संगती समजनाशें कितलेशा कुटुंबांनी असमाधान आसा, शांती आसा. कितलेशा जोड्यां मदें असल्यो घडयतां घडटात. तांच्या कुटुंबांत एकवट रुतां जावं, ती फुटलेली येर फुंय सरून परत एक जावंक आमची अपेक्षा आनी आयच्या प्रसंगाचो मूळ उद्देश तोच जावन आसा. त्याच वेळार आयच्या प्रसंगाक आपल्या जिवितांतलीं अमूल्य चिंतपां, आपल्या अनुभव उतरांनी आमच्या समोर दवरून आमच्या वीक्षकांक जायतो आदार दिल्लेल्या मेस्त्रीक, तांच्या कुटुंबाक, तांच्या वावुराक हांव अभिनंदन पाठयतां. दायजी वर्ल्ड 24/7 बाबतींत तुमकां प्रोफेसर आल्बन रॉड्रिगस, तुमी केल्ल्या वावुराक आमी अभिमान पावत आसतना आमच्या ह्या संस्थेच्या बाबतींत ह्या कार्याक येवन आमचो सुयोग असो आमी लेखता. आमचो तुमचो अनुभव वाटलेल्याक हांव काळजांतावन देव बरें करूं म्हणटा. तुमकांय देव बरें करूं. एक उतर दायजी वर्ल्डा विशयी हांवें सांगचें जाल्यार सुरवेर हांवेंच थोड्यां कडेन सांगिल्लें आसा कशें रावत हें येवजेन म्हूण सांगून. पूण आज पळयत आसतना आमच्या ह्या करावळी जिल्ल्यांत हेर थोडीं चॅनल्स आसात आनी ह्या एका वर्साच्या अवधेंत दायजी वर्ल्ड चॅनल हांकां सगळ्यांक मिरवून एक स्टेप वयर आसा म्हूण सांगूं म्हाका आज वर्तो अभिमान आनी म्हजें क्लॅप हांव दिता. देव बरें करूं तुमकां. देव बरें करूं. आनी मोगाचेनो अशें एक चिंताप वळता जें काळजा मनांत हांव तुमच्या रिक्ता अशें बरवसतां. कोणी एकलो मनीस उलोवच्या उतरांत कांय थोड्यो गजाली लिपोवन आसतात खंय. हांवें चिंतलें कुशालायक सायबा अशें म्हणटाना एक सत लिपोवन वेता. म्हाका कांय फरकच पडना सायबा अशें म्हणटाना एक फिलींग लिपता. जायत सायबा आसूं दी अशें म्हणून खंयसरगी एक उतार म्हणटा आसतना एक दूख आसता खंय. म्हाका एक सुर्याकच सोड सायबा अशें म्हणटाना कोणाची गी गरज लिपता खंय. म्हाका गुत्तू ना म्हणून सुकारी मारतना एक दुबावी उतार रुपीत जाता खंय. एकलो मौन रावतना दर्यात तें संभाशण थांबता खंय. देखूनच कोणना एका हार्ट सर्जनान आपल्या थिएटराच्या भायर अशें बरोवन गेलां, जरी तूं लोकां लागीं काळीज उलोवन हेरां लागीं काळीज उसोवन उलयलोय तर आज तुका धाकट्यां समोर काळीज उसोवची गरज पडटी ना. हें उतार तुमच्या मुखार दवरता. जरी तर तुमच्या जिवितांत प्रत्येक जावन लग्न एक जाल्लेल्या जोड्यांच्या जिवितांत कांय तरी लिपतें आसा तें उसोवन उलया. समाधानाचें संतृप्तीचें जिवीत रुपां जावन दी. बरें कुटुंब आमच्या समाजांत रुपीत जावन दीत. एक प्रभावीत समाज आमच्या देशांत उपजोवन दी अशी हांव आशा अपेक्षा उसारतना तुमचें सदांच बरें जावन दी. तुमच्या जिवितांत संतृप्ती लाबोवन दी मागता. आनी परत आमी मेळया मुखल्या हप्त्यान नव्या मनशा सोवें नवीं चिंताप, नवीं सवालां घेवन. तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं.